हॅलो नमस्कार एपिक फ्लेवर्सचं स्वागत. तईच्या वतीला गेल तशी टेन्शन न तशी ರಂದಪ್ करचे आम्ही केला रुचित की नाकी मीठ बहुत की नाकी आजी हांव केलो रेसिपी पुरा सिलेक्ट करून खंयचे तईच्या वती खंयची करता ती म्हणून ते पुरा हे शॉर्ट व्हिडिओ करून तुमगेला प्रस्तुत करता. तुम्ही त्याचे फुल व्हिडिओ पळोवपाक डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत पळयात वचून पुरा लिंक दिला हांवें ते पुरा क्लिक करून फुल व्हिडिओ पळयात आनी लायक करून ರಂದಪ್ करून फॅमिलीकय तुमकांय खुशी जावं तशी जावं. सगळ्यांकय तई चवथीचे शुभाशय. सकाळी उठायली कुडले लपा खावच्या ना ताका रोलां इडली करपाक रोलां इडली कशी करचें तें पळयत. रंदई कसं करचें म्हण आलोचन करतना वाळ्या सासम करयत वाळ्या पुळी कद्दल करयत ताजी दोन रेसिपी लिंक दिता डिस्क्रिप्शन बॉक्सान पळयात ती आनी तशी करात. मागीर देवस्थाना सारू कोणा प्रिती ना तें भारी प्रीत सगळ्यांक तें मागीर कशी करचें म्हणून पळयात. ताजे वटू दाळीताय कशी करचें म्हणून पळयात. ताजे लिंक पुरा डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिला. तशींची चण्याक अशी करची जाल्यार पोडी मस्त बगी करूं आसता. कागला पोडी, केळ्या पोडी आनी पुरना पोडी ताजी पुरा लिंक दिला डिस्क्रिप्शन बॉक्सान पळयात. हळदी पन्ना पातळी आनी चाकुली गणपतीक प्रीती आनी चण्या पण पेराय उकरुंड उब्बटी हें पुरा करयत. मडगणे रेसिपी दिला. तुमी जाय जाल्यार मुगा दाळी भरची करयत. ताजे रेसिपी आसा मेल एपिक फ्लेवर्सान. उब्बटी कणगां उब्बटी करयत. ताजी व्हिडिओ एपिक फ्लेवर्सान आसा तुमी पळयात. गणपती प्रीत आशिल्ले सुक्रुंड आनी अशींची विंगड नमुन्याचे ರಂದಪ್ आनी कशें करचें म्हणून पळोवच्याक एपिक फ्लेवर्सान घेवन पळयात. तुमकां जाय जाल्यार व्हिडिओ मेळटा हांव लेखतां. सर्वांक देव बरें करूं.